नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. हाव शकुंतला आरखिणी. आजी एक नवीन कार्यक्रमा संगात तुमच्या मुखारी हाजर झाल्या. आता श्रावण आयलो. श्रावण म्हणतना सालान परबेचे साल सूर जाता. अशें म्हणटना विश्व कोंकणी केंद्राचे कारभारींक मनांत एक विचार आयलो, इत्याक आमी हे परबे संबंधीची एक कार्यक्रम करून नज. परब म्हणटना विविध रिवाज जाता, तशीच विविध भक्ष्य भोज्य नैवेद्य पुरा आसता. आनी आमी मूलतः गोंयांतून हे कर्नाटक करावळीक येवन तशी कोच्चीन मेरेन आमी वचून वस्ती कोन राबिल मनशां. तशें म्हणटना कर्नाटक कारवारातून केरळाचे कोच्ची वरेन आसूचे आमगेले कोंकणी लोकांगेले आचार विचार परबे संबंधी वेगवेगळे आसा. नैवेद्य विचार आसा पुरो, तशीच करचे आचरणे हांतूय थोडे थोडे व्यत्यासू आसताची. ताजे बद्दल आमी त्याक एक भासाभास करून ज म्हळेल विचारू तांगेले मन आयलो. तशी आमी हो एक कार्यक्रम आयोजन केलो. आमगेले परबेंतू खंयची परबेक खंयची नैवेद्य आनी कसल रिवाज म्हळेले एक विचारांतू आमी एक भासाभास कोरया म्हणून चिंतले. आनी परब म्हळ्यार केन्नाय आमगेले एकतानेचें एक जीवन आसता. केलेले कोर नासचे ताजे मध्य एक परब आयल्यार आमके खुशी आसता. कित्याक म्हळ्यार चिके नवो विचार आसता. घर सगळ्यान मेळून एक फूट करचें आसता, नातल्यार ते परबे खातीर करचे खाण जेवणांत घी न्हय खंयच्यानूय सकड घराच्यान मेळून हात जोडसून काम करचें आसता. आनी एक पिळी तुकून आनीक पिळीक आमी सगळी एक आमगेले संप्रदाय आचार विचार पावोवची एक भारी व्हड एक जबाबदारी आसता परब म्हणटना. तशी हे पुराय विचार आमी माथ्यांक घेवन हे एक भासाभासाक आमी बसल्यांची. मिगेल संगाता आमगेले स्टुडियोंतू आज कोच्ची तुकून आयिल्ली श्रीमती संध्या मुरलीधर शेणै आसाची. तशीच कुमटा तुकून आयिल्ली श्रीमती वनिता शिरीश नायक हांणी आसाची. तशीच मंगळूरची जालेली श्रीमती जी लतिका हरिराम शेणै हांणी आसाची. तुमकां सगळ्यांकय आयच्या कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत आणि नमस्कार. नमस्कार. आता आमी हे भासाभास आरंभ करचे फुडें आमगेले सोयऱ्यांगेले एक सानशी परिचय. कुमटाचे श्रीमती वनिता शिरीश नायक महाराष्ट्राचे सांगलींतू तांणी जल्मलेले. M.Com स्नातकोत्तर पदवी तांणी जोडल्या. लग्ना उपरांतू कुमटांतू वास करून आसाची. बामणू श्री शिरीश नायक उद्यमी. एक धुव लग्न जावन अमेरिकांत आसा. पूतू शिकता आसा. कविता नाटक बरोवचे, रुची रांदप करचे, प्रवास करचे हांगेले हवी आसूं. आयचे कार्यक्रमाक परत एक वेळा तुमकां स्वागत करता. नमस्कार. तशीच मंगळूरचे श्रीमती जी लतिका हरिराम शेणै हांणी B.Com पदवी जोडल्या. संगीत शिवण फूलगांतूचे हांगेले हवी आसूं. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाचे ग्रेडेड कलाविद हांणी. दूरदर्शना खातीर भूवैकुंठ वैभव म्हळेले संगीत रूपक तांणी रचना आनी निर्माण केला. मंजेश्वर अनंतेश्वर देवळाचे षष्टी महोत्सवा बद्दल कार्यक्रम निर्माण करून दूरदर्शनांत ते प्रसार जाला. तशीच मंगळूरचे पावसाडी रांदपय बद्दलय तांणी दूरदर्शना खातीर कार्यक्रम केलेले आसा. चुडी पुजाचे कार्यक्रमूय ते दूरदर्शनाचे चंदना वाहिनींतू प्रसार जाला. शास्त्रीय संगीत भजना क्लास चलायसिता तांणी. कोंकणी अकादमी तर्फेन बायल मनशां खातीर कोंकणी क्लासय तांणी केल्लेलो आसा. GSB महिला वृंदाचे अध्यक्ष जावन आसतना मस्तीतले कार्यक्रम तांणी केला. आनी आध्यात्मीक जावन तांकां मस्त आसक्ती आसा. तांगेले दोग पूत दामोदर शेणै तांणी इंजिनियरींग शिकून इन्फोसिसा कामां आसाची. तशीच राजाराम शेणै CA करून स्ವಂತ ऑफिस चलायसिता आसाची. तुमकां परत एक वेळाचे कार्यक्रमाक स्वागत लतिका.
तशीच श्रीमती संध्या मुरलीधर शेणे कोच्चीचे तांणी पदवी शिक्षण जोडल्या. हस्तकला म्हळ्यार क्राफ्ट, मागीर घराची सजावट, लघु संगीत आनी घरां भितरी झाडांनी वाडोवप तसले एक आसक्ती आसा तांकां. तशी ती तांगेले बामणू श्री मुरलीधर शेणे कोच्ची हांणी भारी व्हड संगीत कलाविद आनी केनरा रोबेको हाजे झोनल हेड हांगा मंगळूरांतू आनी हांगेले पूत श्रीनिकेत इंजिनियर बेंगलोरांतू उद्योगी जावन आसा. आतां आमगेले सोयऱ्यांगेलो परिचय जालो. आतां आमी परबेचे भासाक देवया. परब तावळी हांव सांगेल म्हणके आमगेले एक दैनंदिन जिवनाचे एक एकता तेसून आमकां एक आनंदमय एक हक्क वर्तते. म्हळ्यार तेस आमी प्रति परबेक ताजे जालेले कसगी एक खाणगी भक्षकी नैवेद्यगी करचे आसता. ताजे जालेले आचरण आसता आनी प्रकृतीक आमी देव म्हणून मानून घेवचे मनुष्य त्यातून प्राकृतीक कसं बदलावण प्रकृतीन जाता आसता ताका तकीत जावन आमगेले परब आमी आचरण करचे दिसता. तशें आमी आतां आमगेले संसार पाडवो उपरांत आचरण कोण जाल्ला आतां आमी उरलोचे हे घडयेरी जाल्यार आमकां आमगेले वर्सा आरंभ जावचेची संसार पाडव्यातून त्यातून आमी संसार पाडव्यातून आरंभ करूया. चैत्र मासाचे सुरवेचे येवचेचे आमगेले युगादी म्हणटाची संसार पाडवो हे आमी मंगळूरांतू कशी आचरण करताची म्हणून लतिका सुरवे दिसान. चैत्र मासांचो सुरवे दिसू युगादी आसता. त्या दिसा आमकां खंयचेय परब जाल्यार आमकां मुख्य कसो आसता म्हळ्यार एक आंब्या पल्लो हाडून घरा येद्रा बांदूचे तोरण करून जाल्यार बांदू येता ना अशी गेल्लेशे सान गोंचशे करून जाल्यार बांदू येता आनी देवा कुडांतूय तशेंची तें बांदूचे आसता. आनी एक कसो म्हळ्यार आमी केन्नाय परबेक देव उपरांत धुवन देवा कूड क्लीन करून तें एक आमकां एक शुद्धते आमी कशी शुद्ध जातात की तशींची देवाले एक शुद्ध करचें तें एक क्रम आसता. मागीर युगादीक आमी आतां हें वाडप म्हूण एक करताचे आमगेले कोण अय्यपणार गेल्ल्यांची मालगड्यांक तांगेले उडगासारी आमी एक वाडप म्हूण करचें आसता. तें वाडप करचें जाल्यार ताका एक फोव काल्लो न्हू नैवेद्य म्हणून तें ताजे खातीर तें वाडपा खातीर एक फोव काल्लोचें आसता. मागीर नित्य आमगेलें रांदप आसा. मागीर आतां देवाक कोडयालांत कशी म्हळ्यार कस्तूर मोगार एक विशेश तसान युगादीक एक खंय दुखून जाल्यार एक कस्तूर मोगार एक सोदून हाडटाचें म्हळ्यार आनी तें सिजनय आसता तशें आमचे केसुला भायर मेळटा कस्तूर मोगार. देवाक कस्तूर मोगार हाडटाचें आनी देवस्थानांत दिवच्याकय आमी कस्तूर मोगार उंडो हाण वेवस्थ करताची. बामणान बायलेक की भयण्यांक की आवसूक की माळूंक एक कस्तूर मोगार उंड घराकय हाडू आसा. आनी वाडपा खातीर एक दोनी कापड एक चांग एक अशें नित्यानिश्चय अशें जाल्यार घेताची. तें वाडप करतना तें कापड आरतेनी दाखोवन ताका अशें नैवेद्य बाकी केलेलें आसता पळय ताजे ताका आरतेनी दाखोवन कडेरी तें न्हेसतना ताजें एक सूत काडून आमी एक तुळशीर दवरची एक सुता कुडको एक देवा लांगार दवरचें आनी एक त्या दिव्यांतू तें जुळोवन काडचें सुता कुडको तें दिव्या तें जुळोवन काडचें म्हळ्यार फूड सकडी रांदप करतना कॉटन कापड न्हेसून अगत्य म्हळ्यार ताजेनी अशी वरल धरतालींचे वरलांनीची आयदन काण तोग दवरचें असल सकडी करतालींचे तशें तांतू तें अग्नीन आमकां रक्षण करता म्हणून तें आमी तें वय आहुती दिवचे तें एक क्रम आनी तुळस कशी आमी सदां उदक घालताची ती आमकां रक्षण करता देवान आमकां कशी रक्षण करता तशी तें एक जालें. मागीर तोरण कशी आमी बांदिताची आनी देवस्थाना एक भेट आसता तें नव कापड न्हेसून सांजे बायल मनशां चडटी सांजी वताची दारले जायक जाल्यार ओट्ट वताचे ना सकाळीं वचून येताचे. आनी आतां न्ही आमी कसकसन खावच्या करताची रांदपा कसन करताची म्हणून तूं आतां म्हणल्यार आमी प्रकृतीक समजावनूची आमगेलें जीवन आसता तशी त्या प्रकृतीन त्या वेळी कसो मेळटा आमकां हांगा मेळचें बिबो तें एक विशेष आमगेलें खाद्य ताका खाली बिबोय घालून करताची तांगेले खायशी तेंडले तेन्ना धाराळ मेळटा तशी त्या तेंडल्यांनी बिबो घालून एक उपकारी विशेष आसता. आनी
आंब्या उपकरी तेन्ना तुका गोंयट आंबानी मस्त येवच्या सुरू जाता तशी त्यामुळे एक आशिलेची ते दोन एक रांदई खंडीत असता साधारण प्रति एक लाल गरकडे करताचे मागीर त्या विंगड दाळीतो की सारू की तांकां खायश आशिल्लें कशी जाय त्या विंगड तशी करताची एक घशी की आनी फोड्यो त्यावेळे जीव कडगी मेळटा सीजनल कसन पळा ते हाण आमी खावचे जीव कडगी मेळटा केळ आसता या नेंद्रबाळी केळी मेळटा कणंग जाल्यार कणगा भज करचो फोड्यो तशी तें पुराय तसले एक या मागीर उपकरी एक जाली मागीर एक घशी चण्या घशी ते करताची तशी मागीर गोडश्याक चड जावन मडगण करताची चण्या डाळीचे वय चण्या डाळीचे वय ताकाय बिब्बू घाल न्हू वय मडगण्या ते करताचे ते पुराय कळल्याक वायस आनी वय ते देवाल पुराय नैवेद्य जातरी कळल्याक वायस दवरचे आनी गोरवां खातीर म्हूण गोग्रास ते दोन्ही त्या कळल्या वायस दवरच्यान तूप घालताची गोग्रासाक तूप घालूना हे पुराय साधारण पुराय परबेक वायस आनी गोग्रास आमी वय त्यामुळे ते कशी म्हळ्यार एक एक घरकड्या बट माम तागेले घरकड केल्लेची हाण दिता एक एकली तांनी घरकड करताची तुप्पानी कोडबेवा पाल्लो आनी ती दाळी भाजून ताका गोड आनी घालून तेंची म्हळ्यार जिवनांत तूं कश्ट सूख दोन्ही आमकां समान जावन आमी घेव का म्हणून म्हळे खातीर ते सांदुकून चेडवांक गोड आनी गोड खावचे शिकोवचे कंपल्सरी तांकां खावचे साधारण अशी आमी करताचे मार सांजे देवस्थाना गेल्यार थंय पंचांग श्रवण असता ना पंचांग श्रवण घरकडे असता त्यावेळे म्हाका विचारला भटमामान येवन घरकड्या पंचांग श्रवण करू आसा ताजेनी मस्त फल आनी मेळटाचे म्हूण आसा पंचांग श्रवण केल्यार आनी ताण येयला तो तागेले घरकड केल्लेले ते कोडबेव की कसन ते ताजे प्रसाद दिवन वता गांद सकडी आनी ताका तांकां यथानुशक्ती भट्टाक एक दक्षिण दिवचें आसा मागीर सांजे देवस्थानाक गेल्यार थंय परबे लेकार म्हणून पुराय भट्टांक दक्षिण आनी येदेजान दिताची तांकां गेले देवा डबी दुड्ड घालची की देवा पांय पडून येवची की मुख्य एक कसर मोगारा उंडो साधारण म्हणटा पुरा जण तलाश करून हाडू देवाक वय दिताचे आता वनिता नायक तांणी सांगिले नंतर कुमटांतू उत्तर कन्नडांतू चाल 3 तासूची क्रम कसरे आसगी त्याची तुम्ही रिपीट करत नाका ते नाही ना तांणी सांगिले साधारण प्रत्येक गोष्ट वाडप धरिले सगळे ते करीबेवाचे तर तांणी ते एक पानक करताचे आमी करीबावाचे तुपान भाजून नैवेद्य ताजे नैवेद्या बरशी एक आमी सुंठी मिरयां कणं गोड आणि लिंबी पिळणं पानक करता ते रुची बी जाता आणि नैवेद्याक म्हणून ते एक उरता तदनंतर प्रत्येक गोष्ट तिने सांगेल म्हण त्याने सीजन उरता काजू बी आणि आंबो ते नैवेद्य दवरताची तांणी ताचे एक पदार्थ करताची जेवणाक म्हणून सांगल्या तशी बिब्या उपकरी आणि आंब्या उपकरी ते उपकरी करची तितले प्रमाणात एक पंत मेळना सो ते बिब्बे आंबो नैवेद्याक दवरताचे आमी अशें करून साधारण ಒಟ್ಟು सिमिलर आसा एक म्हाका हांत सांग कशें दिसता म्हळ्यार ते पयले कालाक नवे वस्त्र घेवचे म्हणिल्ले नाशिल्ले हे वाडपाक जी ती 2 पतलां दवरता म्हण पळय तिणें ताजी वाट राखता उरता शिल्केतांनी मानतरी हे सुहासिनी हजार दवरल्यार कडे आमकां नेश्चा मेळटा म्हणून तो नवीन वर्ष केन्ना येतले वाडप केन्ना जातले म्हणून आमगेले ओ पयलेच म्हालगडे येवजत आशिल्ले अशी बाकी उठो थंय आनी हांगा एक नमुनो असो दिसता आता संध्या कोच्चीन तू कशी संसार पडलो कोच्चीन तू मागीर सांगिल म्हणटा अशी पुरो आसा लायक सकाळी उठावन नाव नेनू होंबोर बरोवची की देवाक फूल लावचें दीव लावचें ते पुरा करताची मागीर आमी एक हिट्टू म्हूण करताचे तुमी हांगा ते खोट्टो म्हणटाचे ते एक हिट्टू आनी थंय एक केळ्या आंबट म्हूण करताचे ते परबेंक ते एक स्पेशल करचे आसा आका आमगेले संसार पडुया जावो ना जाल्यार आजे वेळे सुतां पुनवे जावो ते एक हिट्टू
आनीक आंबट ते हिट्टू म्हळ्यार आमी खोट्ट खोट्ट म्हणटात म्हणचे वय. आनीक आंबट म्हळ्यार नंतर बाळा केळ्ळें चण्या दाळी पुरा शिजोवन ताका एक मासोल घालूं ते मासोल म्हळ्यार नारलो आनीक मिरसांग सुकी मिरसांग म्हळ्यार रेड चिली ते वांटून घालून ताका थोडे मिठाई घालचे आनी गोडशें चिके मुखार दॅट इज ताका तिन्नी रुची असता तीख मीठ गोड चिके मुखार असता ते एक मेन स्पेशल जावन करचें नैवेद्य करता ते नैवेद्य करनाची आमी घरा कोण खावचे मागीर मायेन सांगिल म्हणटा देवस्थाना वच्चे की ना कापड न्हेसुचे ते पुरा थंय आसा वाडप असगी वाडप म्हण तसो एक क्रमो ना तुम्ही ती आंबट म्हळ्यार आमकां हांगा आंबट म्हळ्यार आमी पिया वापरन घालेल्याक आंबट म्हणचे उत्तर कन्नडान तूं आंबट पुरा काय आंबट म्हणटा ना उत्तर कन्नड आमी जे कालवणी घेता पळय ताका आंबट म्हणचे तशें हे तुमी आंबट म्हणचे नेंद्रबाळ्याचे आनी इवन आंब्याचे ते आंबट करताची चडावत नेंद्रबाळ केळ्याचे करचे ओके ओके अशी आमगेले हे आमी संसार पाडव्याचे आताच नंतर वैशाख आयलो वैशाख शेनवार म्हूण करताची म्हळ्यार घरान तूं मुडीक डब्बी म्हूण आसता देवा म्हूण कांडोरचे तिरुपती धर्मस्थळ नातल्या कुलदेवाली म्हूण तशी पळय ताका एक करची क्रम आमगे ते आसा आयकय लतिकान जो आयका लागी ना ना आयकनी म्हळ्यार देवा डब्बी दुड्ड बांदूच्यो म्हणून ताका आरती दाखोवची आनी नैवेद्य म्हणून हे वड म्हणून एक कोर न्हू आनी एक काक्कंबी म्हणून तांदळां पायसो काक्कंबी गोतस वय ते पर कोर न्हू ते वैशाख शेनवार म्हणून 2 दीस एक शेनवार एक आयतार 2 दीस ताजे एक करचे घरांत करचे ते म्हळ्यार घरांत केन्नाय एक 4 पुणी देवाळ डब्बी म्हणून आसता एक तिरुपतीक वेंकटरमणाक मागीर आमी धर्मस्थळ मस्त नमगून येवतो कोण धर्मस्थळाक आनी कुलदेवाले एक कडेन मंजेश्वरा म्हणून दवरताची अशी पुरा आसता आनी तांगेले विश्वासा देव तशी तुमकां कोची आसा गी तशी डब्बी ना देवाचे घर आशिल्लें दिसता आमगेले घरा ते तशी एक क्रम वैशाखांत आमी देवाळ डब्बी साधारण पुरा घरकडे आसता जाल्यार ताका एक पूजा तशी करची तुमकां हांव पळयलां ते म्हगेले कुळार आसता ते तुकून तसो एक चलता तर नंतर आमकां आषाढी एकादशी कसले लतिका हांगा क्रम आषाढ एकादशीक सकाळी मात्यार न्हांवन मागीर देवस्थाना वचून देवा पांय पडून मागीर ते भटांक न्ही पुरोहितांक कसनी काणीक दिवचे देवाले डब्बी दूड घालण्याचे करताची मागीर तेंचे परबेक केन्नाय देव न्ही धुवन क्लीन करचे तें एक आसा मागीर जेवणाक तेसू एकादश दुखून शीत न्ही करनाची आनी तांदळां कसनी गोडशी करनाची आजे रुलावां खट्टुकी मागीर आजे धंय आनी फोव तें खातली दनपाराक तें खाताची मागीर आतां तेज्यान चपात फुडें नाशिल्लें तें आतां सकाळी चपाती की ना पुरी आनी ताका हाजे खाले बटाट्या भाजी की पियाव लसूण कसं न्ही खावच्या ना एकादश म्हणटरी मागीर गजबज एक आसा म्हळ्यार आतां त्या वेळार तेरेपान सूर जाता तेरेपान सन्न मेळटाचे तशें ताजी गांठी गांठी शिकोर न्हू ते गजबज करूंक लायक जाता आनी पणसाचे बिकंड मेळटा आनी गोडशें जावन एक स्पेशल करची म्हळ्यार घरय पणसाचेची एक गोडशे हाका आषाढ एकादशी चड करचे पणसा गोडशे हे कडेन मागीर कुव्या पिठा दुद्दळी वय उपास आसतना साधारण कुव्या पिठा दुद्दळी करताची उपासाक एक म्हळ्यार एकादशी म्हळ्यार ती ते आषाढ येवची एकादशी ताका शयनी एकादशी म्हूण म्हणटात म्हळ्यार देव तेंकां आमगेले एक वर्स म्हळ्यार तांकां एक दीस तशी तांणी निद्दोच्या वच्ची रात आस न्हू ती रात आमगेले वर्साचे अर्ध भाग म्हळ्यार हे दक्षिणायन सुरू जाता उत्तरायण काल तांकां दीस तो दक्षिणायन तांगेले राती तशें तांणी ते दक्षिणायनात आनी निद्दोच्या वच्चे म्हणून शयनी एकादशी म्हणून तशी ते तुकून आमी देवाले नामस्मरणेन म्हळ्यार मागीर देव निद्दोच्या वत्त तुकून
तागेल कृप आमकां आत्ता मेळ का म्हळेल खातीर म्हळ्यार पुढता आमची ओटू आसता म्हणून आमगेले एक भाव मागीर तो आतां निद्दा आसता म्हळेल खातीर ते एक खंडेक तागेले एक भजन रात पाले पुरो करचे एक क्रम देवळांत न्ही चलता. आणि एक सांगचेशील म्हाका तूं म्हणलें देव न्हिदोच्या वत म्हणून ते करेक्ट आणि त्यावेळी म्हणटा ती तेच करून प्रकृतीन तो तमो गुण चड आसता ताचे खातीर आमकां त्या वेळी परबी चड श्रावणांत न्ही मस्त परबी पळय देवाल चड आमी उडगास करूका वय विंगड विंगड रितीर प्रति एकल्या नाम जपनी करूक जात म्हण सांगू जायना ह्या रितीर पुणी कोरका म्हणून तशी ते देवाल उडगास करचे खातीर परबी चड त्या वेळेर नाजाल्यार आमकां देवळांत उत्सव आनी उत्तरायणांत उत्सव मात्र वय वय हांगा घर घरांत घर घरांत परब परबे नेवनार देवाल नामस्मरण करूं जाता म्हळें. वनिता नायक एकादशी म्हळ्यार साधारण महिन्यात 2 एकादशी येताची ते कोण उपास करता पळय तांणी आषाढ एकादशीक मीठ खायना अशी उपास करताची. आमगे घरान बी असते मगे माई मीठ घेना तेन्ना मूग शिजोवन ताची खिचडी गोड घालून येळा पिट्ट घालून सोय घालून आणि कसले कणंग शिजोवचे अशी प्रथ आसा. त्यानंतर ते चातुर्मासाचो म्हयनो म्हणून एक गुत जाला आमकां. त्यानंतर आषाढ एकादशी जाली दुसरे दिवस द्वादशीक नवीन लग्न जाली होरेत होक्कल येताची हांगा आवय बापाय घर ते होक्कल होरेता घेवन येता आणि ते दिवस तांकां प्रितीचे जेवण करचे. तुम्ही हिट्ट आणि रोसू ते एक करताची आणि तांकां जेवणा नंतर तांकां एक आरती दाखोवन एक हुडगीर करचे. आषाढ एकादशी आयल भितर परबेक जावं येवचेस गो म्हणून लोकांनी विचारची प्रथा पहिले द्वादशी का पहिले वर्साची परब करताचे एक पानी चटणी एक पानी तांबोळी अशी म्हणटा. ओके संध्या कोचीन तो एकादशीक आमी सिंपल आसता लायक तांदळां खायनाची ते सिंपल जावन ते गोवांचकी ताजे आनी फळार कोरून तशी एकादशी करताची. ताजे नेक्स्ट डे द्वादशीक आमी लग्गची परब म्हूण आचरण करताची. लग्गची परब म्हूण ते कसं म्हळ्यार ते दिस आमी सांगील म्हणटा खोट्ट की हें की गोडशें कोरून रांदप कोरून तांणी सांगील म्हणटा तर 9 वरांक आमी प्रति परबेकय घरा पोवचेस एक फर्स्ट ते वर्साक ते वरांक घरा हाडून आनी सांगील म्हणटा ते उडगीर करचे ते करून थंयच ते जाल्यार युगादीक सगळ्या परबांकय तशी हाडताची एक वर्साक. युगादी आमकां ते विसरले जाल्यार आषाढ एकादशी हेर्साक 9 वरां आरती करचे विशय उत्तर कन्नड कोच्ची आस म्हळ्यार आम्ही कसले ते सोडला की नाही आम्ही कसं की विसर पडला की युगादीक दीपावळीक सुत्ता पुनवेक सकाळी वय पुरो आसा जाल्यार आषाढ एकादशी हेर्साक 9 वरांक हे करचे विशय वय एक नवो विचार आज आयकले म्हणके थंय परब जावनूच आचरण करता द्वादशीक तशी. आनी मागीर येवची नागर पंचमी श्रावणांत वय श्रावणांत. नागर पंचमीक कशी लतिका? नागर पंचमीक त्या दिसू मिरसांगांनी भाजून जमलेले एक क्रम आसा तेच करून मिरसांगान जावं जाल्यार फुल दिसू भाजून आनी दवरून घेवका आणि मिरसांगे फंड नातिले रांदप हुमण की असल सकडे रांदपा विशय वय पत्रडो रांदपा विशय सांगचे जाल्यार आणि तेन्ना हळदी पान मेळच्या सूर जाता तेच करून चाप्पी खिरी करताची हळदी पानाक पातोळी करताची नागर पंचमीक पत्रोडे करताची वय मागीर देवस्थानांतूची पूजा कार्यक्रम पुराय घरांत कसं न्ही ना देवस्थानांत चड देवस्थानाक नागाक घालचे खातीर वय शियाळ्या पंचामृता साहित्य पुराय ते कसकस आसा त्या उरो आसा मागीर लाई आनी हळदी उदाकून घालूंक हळदी पिट्टी आणि मुख्य ते येवे भिंगारो वय फूल जावन भिंगारो वरची क्रम आसा तशी त्या सकाळी देवस्थाना वचून थंय भट्टान घालतना पुराय तांगेल्या घराण्याचे
नाग म्हूण आसता प्रती वय. तांगेल्या देवस्थानांत वय. त्या नागाक ते घालून त्या भट्टांक गोत आसता कोणाल घराण्याच्या खंयचे नाग म्हणून वय तांणी घालून मागीर आमकां प्रसाद रुपारी हेची हळदीचेची वय घांद अशें पळया वय. घांद न्ही ते हळदीची वय. हें त्या प्रसाद रुपारी आमकां मेळटा भिंगारो सकडी मेळटा पंचामृत सकडी घेवन येवन आमी घरा कडच्यान मागीर काडचे वय जाल्यार तेसू नागरपंचमी काही गोग्रास आनी वाय सुदवरोस गे कळल्याक हांव एक नागर पुस्तकां- पंच म्हळ्यार तेसू एक पुस्तकारा वाचील प्रकार आ. तशी दिव का म्हणून आस तुम्ही कशी वनिता ना म्हाका ते गुतना आ, आम्ही गायक घालताच खंयची परब म्हण भितर हा. पहिले गायक एक प्लेटार कांड दवरचे कडी ती बागला याना पुढे घालचे हा, हा. अशें आशिल्लें मागीर पहिले काल्याक उट्टलो खर गाय उरत आशिल्ले बरें. गायक घालचे अभ्यास जाल्लो सो परब म्हण भितर तिक कडी केन्ना घालो पहिले कांड दवरता आमी हा, हा. मग कावळ्याक घालचे गुतना हा. आणि नागरपंचमीक ते मडलाचे दोन अशी दिवड करून पुजेक सायडान दवरताची हा, 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 हा. आणि ते काही दिवस पूजे घरान भितर नाही अश पळय कोणालो नाग एक थोड लोकल आता आमगेल जाग्यार आमी प्रतिश्ठ केला मस्त लोकांनी तांगेल जाग्यार प्रतिश्ठ केला आसा थंय नाजाल्यार खंय देवस्थाना वता थंय ते मडलाचे अशी नाग करून दवरलो उरता सायडान दोन त्यानंतर ते दिवस भुंय खणची ना वय. तण काडची ना वय. हे एक आमगेल पद्धत आसा फण्ण बी घालनाची वय अशी ते आसा आणि बरी परंबळा फुलं चांप्या फुलं केतकी फुलं हाचे महत्व नागाक लाय घालताची अशें करून बरें नागरपंचमी मारी म्हाका दिसता ते तुस दूध मेळचे कश्ट आणि भटमान मेळचो कश्ट शिव सर्वांगर पूज आशिल्ल्यार उरता ते घरान करची कसल खाण यानी रांदयानी हा घराक अशी परबेक आनीक सांगचे म्हळ्यार तुमगेले वाटेन म्हाका दिसता परबेक तुमी मुगा म्हळ्यार रांदय करनाची ना हय आमकां ते सोयऱ्यान आयल्या रे परबेक म्हणचे गो मूग तिंबत घाला की म्हण 2 दिवस पहिले खंयची परबे जाल्यार मूग जावपाना. ते श्रेष्ठ अशी फाल्याक सत्यनारायणाक करता म्हणून आज ठरले अशी आता बेगीन उठो गडबडीर जावची काम तेन्ना मूग तिंबत घालचे जालना हांव चणे घाल रांदे करता म्हणून एक ते कसके एक चुकले अशें म्हणून सांगचे आमगेला सत्यनारायणाक आमके कुवाळ सासम जाव का म्हणून तुमकां भोवशो मुगा वय 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 मुगा म्हळ्यार रांदई ही एक उरुकाती अशी करताच आमी परबेक तुम्ही तशें संसार पडव्याक मुगा रांदय वय 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 मुगा म्हळ्यार रांदई मारी ती मुगा म्हळ्यार मूग किरला मूग 2 दिवस पहिले रात्री तिंबत घाल दुसरे दिवस बांधून दवन रात्री सोडून घालून करचे ते सॉल काढ आम्ही उत्तर कन्नडान सकडेल घरकडे यायची साधारण सगळे आणि इवन देवस्थानाक कसं आसबा देवस्थानाक कितली की जेवण जाता तेरा जेवण थंय मुगा म्हळ्यार रांदय उरताचीच हे विशेष आमगेल तशें तुम्ही आता सांगलीन तो जन्म आयले सांगलीन तू अशी गे ना सांगली टोटल डिफरंट मागीर आमी हांगा नाल्ल वापरचे म्हाका दिसता तांणी शेनवार मात्र नाल्ल बेताची ते हनुमंताक आणि तो विशेष असो तांकां आमी सद्दां नाल्ल बेतिला आवाज ऐकून कसो नाल्ल खाता तुम्ही म्हणून तांकां आश्चर्य तांणी कांदो चण्या पीठ असले चड गंव जुळू नाही ते भायली लोक जाले तुम्ही आमची केले आमची म्हळ्यार जीएसबी लोक सांगली आशिल्ले आनी आमचे गेले खंय गेले रे पद्धत सोण दिनाची तशी मेळनाशिल्लें सामान जाल्यार आतां तुमी कडेन मुखार येतले श्रावण म्हयन्याचे ते श्रावण म्हयन्याच्या चुडीच तो उट्टू सामान थंय मेळना ते नुपाय ना तेन्ना तांणी सादा गुलाबा फुलां शेवंत्या फुल घालून चुडी बांदताची ना जाल्यार पद्धत चालू ओके आता संध्या नागरपंचमी कोच्ची कशी आचरण कोच्ची नागरपंचमी म्हळ्यार देवस्थानाचे ना कोणाली घरान गरज दिल्यार तांणी करताची ते आमी दूध दवरचे शिल्या अभिषेक करचे ते पंचामृत अभिषेक ते पुरो थंय जाता मागीर थंय एक घारी म्हूण देवस्थानान नैवेद्य करताची हे नागरपंचमी दिवस ते एक विशेषत असते मागीर घरांत आमी तितले ते नागरपंचमी म्हणून तितले कसले चेपी खिरी तशी कसले ना आणि पातोळी हळदी पाना पातोळी ना तुम्ही करची ना वनिता हा आसा आमगे थंय ना पण सुमार संबंध आशिल्ली करताची करताची हा ते तोरका म्हणून ना तुमका
ना ना आणि फंड घालच्या ना म्हणून एक असतं थोड लोक घर हे बी शिजवच्या बी ना म्हणटाचे म्हणून ते कन्फ्युजन छे पहिले दिवस आम्ही इडली बी कन धरता फाल्या फंड घालचे नका शिजवचे नका हे भयान आहे कसं की नाही राबा तुम्ही आता मुगा मला रांधाई करतो म्हणून ताकाय ना फंड घाल ना ते दिवस ನಮ್ಗೆಲ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಈಗ ಪೋಳ ಕಡ್ಚಿನ ಪೋಳು ಅಪ್ಪೋ ತೆಂಗ್ ಕಡ್ಚಿನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಿವಸ ಹರ್ದೂಸಿಯ ಶಿಯಾಳ ಓರ್ನಸ್ತಾನ ತಜ್ತೆ ಎಂಗಾಲ್ನು एक पनपोळ ಕಡ್ತಾಚಿ ಮಳರಿ ಅಡ್ಸರ ಪೋಳ म्हणतात ते एक गरा असता नागरपंचमी हेर साक नेक्स्ट डे बट ते दिवस यें करना पोळ करना तुम्ही सांगचे तो पोळ आमगे पानपोळ्या म्हणके असते की वय पानपोळ निर्दोसा म्हणतात निर्दोसा तशी रबे तुम्ही ते गारी म्हणली होती त्या तळणांची गा आमगेलंग वय तुम्ही देवा एक नैवेद्य करता वय वय घारी करताची वय गारी म्हळ्यारी गारी कसं म्हणतो नाही तळचे नांजला फण्ण तसल कसले रेस्ट्रिक्शन थैना पोळ काणाची अप्पो तसल एक पळयता मात्र देवस्थानांतू घारी नैवेद्य असतं देवाक तशेला ते तळताची तशी कायल तापोचानच म्हणून वय वय मारते आप्पनी काढ वय म्हळ्यारी सरसरविच ते साऊंड देवचानच तशले आणि तदनंतर आमचे चुडी सुत्ता पुन्हा सुत्ता पुन्हा एक पुढे आमगे श्रावणा चुडी पूजा सुरू जाता वय चुडी पूजेचे बोशा सांगू का लतिका इथले करेक्ट जनांनी पुढे ना म्हणलं म्हणजे कार्यक्रम दूरदर्शनात केला आणि चुडी आमका शुक्रारा आणि आयतारा हांगा दोन दिवस आमका पुजू असता ते आम्ही चुडी पुजूच म्हळ्यार जावन आम्ही त्या सुर्याल करचे आराधना ते एकच काही आमका आम्ही स्वतंत्र जावन बायल मनशांक करू मेळलेले एक अवकाश म्हळ्यार श्रावणांतुले चुडी पुजूचे एक अवकाश आणि तेक कसं साहित्य दिब्रांक करू मागीर अनवाळे मागीर अनवाळी आणि लाये माड्डो घंटे माड्डो आणि आरती म्हणून या पुरा इतली दवरताची ताजेटू मागीर पुरा परंबळा फूल बणबणाचे दवरले चुडी चंद दिसता आता फूड सकाळी काढल्या दळ म्हणून गुड्डाऱ्याने मेळत आशिल्ले आता त्या मेळना बदला शंखपुष्प नीळ दवरताची सुगंधी दवरताची मागीर एक रथा फूल एक मुख्य असता ताक परंबळना जाल्यार त्या येदेजन कसं म्हणटा म्हळ्यार सीता देवीन रानांत आसतना त्या फूल काणांनी पुराय अशी रानांतूल फूल काण केलेले तशें दाखोवन त्या ताका प्रामुख्यता म्हणून रथा फूल दवरताची मागीर केदक म्हळ्यार त्या भायल्यान ताका केदक दवरताची अशी पुराय नमने फूल दवरून ती चुडी आमी तयार करची आणि त्या पुजूंक त्या व्हरतना या अय्यप्पणा बायल मनशांना करचे कर्कट आनी कसं न्ही खावच्या ना सकाळी त्या दिसू व्हरतना गांध कुंकुम हळदी या सकाळी पोळेरा दवरून उदबत्ती ताजे नंतर एक कसं नैवेद्य वय अक्षत आरती एक दिवय तुळशी लागी दिवू दवरनूच त्या पुजूचे आणि तुळशीक सुरू एक अशी फूल दवरका मागीर चुडी दवरचे आणि पन्ना वीड करका खाली चुडी दवरचे न्ही ताजेटू वीड समेत चुडी दवरचे तशें आनी हुंबर ते पुराय पुऱ्या परबेक हुंबर धुवन चौक घालताची ते सोयी हुंबर आनी धुवन चौक आनी घालून हुंबरा काही पूज करू असं म्हळ्यार लक्ष्मी देवील वासस्थान असं म्हणून आणि त्या तू सुरवे सांगेल पळय प्रकृतीक आमी फॉलो करताची तेच पॉइंटार आमी प्रकृतीक ह्या प्रत्येकांत आमी देवा पळोवची म्हूण पळय चुडी पुजितन जाल्यार आमी मड्ड्याक एक चुडी दिवचे आस बांयक सकाळी कुंकुमानी लावन चुडी दवरचे ते पुरांत आमी देवा पळयताचे म्हळ्यार हाजेर ते करचे सुर्याक कशी आराधना आमकां मुख्य दुखून सुर्याक एक चुडी दिवचे आस सुर्या पांय पळोवन आणि माडारी आमगेल कोण मालगडे सरलेले आसाची तांगेल उडगा सारी माडारी एक चुडी दिवचे आस मागीर मालगड्यांक सन्नान पुराय मालगड्यांक कुंकुमानी वीड समेत एक चुडी धुवन पांय पळोवन येवचे आनी तेंची फुडली कालांतू तीन तावळी कापडां कशी बायल मनशां राखताली म्हण तशींची धुवो चुडी श्रावणा राखताली त्या म्हळ्यार खंयची गांवांत दिवन आसताची तांणी त्या वेळार एक आम्मा मेळू जाता म्हळ्यार एक खुशेन चूड दिवका म्हळ्यार कारणान पेटयताची न्हय सुन्नेक तशी तांणी राखून बसतालींची ते वचून
बरें. हांव सुकी थंय दिव न्हू वय. एक दीस दूर जाल्यार राबून की एक दीस वापस येवचे एक हे अवकाश. वय. वनिता तुमगेल कडेन कशें? आता तेणे सांगिल्ले तेचीची जाल्यार तांकां एक म्हळ्यार थोड लोक तुळशी कणी पुजताची, थोड लोक देवाकुडी येतरा. आमगे घरांत आमी देवाकुडी येतराक एक मांटव दवर न्हू, तातूंत केळी पानां, ताजेर 2 हळदी पानां, 7 तुळशींतले फातर, 7 तुळशी पानां, हळदी मांडे आणि सुपारी दवर न्हू वीड कर न्हू पुच्छसा. म्हळ्यार ते दवरील ते हळदी मांडव आणि सुपारी ती 4 आयतार पुजून जायना पडे कांड दवर न्हू. भाद्रपदान तू गौरी येता पळय तेन्ना गौरी वेळारी ते नारलाक हळदी लावची उरता गौरी वायणाचे. तेन्ना ते नारळ खंयचे उदकान धुवन काडटा पळय ते उदकांत आमी हळदी मांडे धाडून घालताचे. मागीर हांगा पुजील सुर्याक ते थंय वर्क राखून दवरचे. आता मगेले आमगेले एक मूळ घरा कडेन ते गणपती आसा, पण हुबळी राबता मगेले जावो उठू आमी कुमटान ते उठ्ठू कणचे हळदी मांडे आणि ते सुपारी चौथी परबे पहिले पाव का मूळ घरा कडेन म्हणून एक माथ्या उरता. आणि ते आयतार जे श्रावणात चुडी ते अर्घ्य दिता आमी 12 सुर्या नांव घेवन. खगाय नमः, सूर्याय नमः, रवये नमः अशी लिस्ट आसा 12. सवित्र सूर्य नारायणा नमः अशी 12 घेवन तदनंतर ते अर्घ्य घालिले उदक तुळशी घालून आणि भायल्यान सूर्याक 12 नमस्कार काढले त्याचे. ती होड परब आमकां श्रावण आयतार पुच्छ म्हळ्यार. आणि तुळशी लागीं चड काम ना कडेरी पावोच म्हणून उरता. ते घरांत मुंजी जाली चेल्ल्या चेडवान पावोचे. आत्ता घरान चेडू उरचे कमी, मुंजी जालेले एक 4-5 वर्ष उरता कडे हायर एज्युकेशना भायर वताची तेन्ना बायलो पावयताची. तो मांटव घेवन आरती करची, घरांतले कुडींतले देवाक आरती करची. ती आरती ते मांटवार दवरची आणि घंटी जगंटी वाजयत तुळशी वर्क वचून सुत तुका परत ती भितर हाण आरती देवा दाखवून कडे आम्ही घेवच्या ना. आणि ते घंटी जगंटी उठू तुळशी कडे सुत घाल ऐकत नाही तेन्ना आम्ही म्हणचे ओहो तांगेला आयतार पूजून जाल गो तू गेला अजून जाल ना बेगी बेगी जाऊ म्हणून बेगे मायन म्हणतो आयतार मात्र श्रावणाला आयतार ना शुक्रारा फक्त दिवली पूजा. शुक्रारा 5 नमुन्या फुल्ल दवरनु चणे आणि कातली कुडको नारळ नैवेद्य करताचे भेटून देवा चुडी बांधची आसा. पण अशी गोणाक दिवक लेगी ते तक शास्त्र ना तावळी हिणे ते माजरा नांगूट ते फुलाची उठून नाव सांगली माड ते उठू आयतारा. शुक्रारा फक्त दिरमाकून आणि एक फुल घालणं बांधचे चण्याक आणि हाक महत्व. आणि मालगड्यान चुडी दिवची देवा चुडी दिवची वय वय असं असं तीन म्हळ्यार तुळशी दवरचे बायंक दवरचे म्हालगड्या दिवचे. आणि आमगेल जे जे देवस्थान आसा ते प्रति आयतार ना ह्या आयतार ह्या देवस्थाना गेल्यार ही मुखाल आयतार अनेक अंतू पावचे अशी आसा ते महत्व. संध्या आमगेल थंय श्रवण आयतारू म्हणटाची आयताराचे श्रावणांतूल आयताराचे आमी चुडी पूजा करचे. थंय कशें म्हळ्यार चुडी फडीपान असं फडचान म्हणचे आमी थंय ते फडचान दवरून चुडी दिवचे अशी चुडी दिनाची. सो ते कसल म्हळ्यार आमी तुळसीक आनी आमगेले व्यंकटरमणा देवस्थान लक्ष्मी देवस्थान आसा थंय दितात. थंय देवस्थानांत तुळसी दवरचे ते 5 फडीपान एक सगळें फप्पळ एक केळें आनी एक चुडी तशी 2 सेट आसता. मागीर बायलां दिवच्यान तूं समविडो 2 फडीपानाचे आनीक एक केळें जावो केळ्या कुडको जावो आनीक चुडी दवरून आसता. तशें आमी फस्ट कसं करचें म्हळ्यार नांव न्हेवनू मुर्ता कापड न्हेसून ना खंयचेय कापड जाता खरकट्याक कसले खावच्या ना देवाक हें फूल कुंकुम पुरो लावन दिवो लावन ते ताट घेवन आमी तुळसीली वताचे. आनी तुळसी लेगीत थंय तुळसीक उदक घालचे की फूल कुंकुम गांध पुरा लावन हे पंचावीड पळय ते तुळसी दवरताचे. आनीक एक 3 जावो 5 जावो सुत्तू काडून आमी पांय पडून सम ते पोळेर घेवन आमी देवस्थाना वचचे. आनी थंय एक लक्ष्मी देवस्थान आसा तो पोळेर थंय दवरताचे. तेन्ना बट माम तो पोळेर व्हरून लक्ष्मी देवी पांयां कडेन दवरून तांकां प्रार्थना करून तो पंचा आनीक विड पळय ते एका काणिके दवरून आसता. सो ते लक्ष्मी थंय थंय दवरून घेता आनीक पोळेर आमकां रिटर्न करता. ताचे नंतर आमी ते एक हें आसना चुडी ते विडो ते मायेनी आसता लागी माय घेवन वचना नॉर्मली माय आसता
मागीर फर्स्ट दिवचे मागीर आशिर्वाद घेवचे मागीर मालगड कोणी असते तांकां दिवन मागीर बायलां दिवचे सो दिता सन ते आजेरी दिवचे फडचानारे दवरून आमी ते चुडी दिताची हंगाय आमी वीड समेत दिवची चुडी वय हे तुम्ही सांगिले महिन्यांत खंयचे एक दीस मात देवस्थाना गेल्या पुरगी नाही प्रति ना प्रति करताची प्रति पटी आता चारी येता आयतार ते चारी आयताराचे करताच ते तशें मागीर मालगड शुक्रारा शुक्रार करनात शुक्रार करचेक ना मागीर हे सांगिल म्हणटा चुडी बांदूचे ते 5 फूल मागीर ते मेडिसिनल ते पत्र तसल घालून बांदचे एक 2 फूल असता चुडींत तशी परमळा फूल तशी अशी करता बट रथा फूल थंय काडची आनी थंय पळयल ना रथा फूल ते दवरची मागीर अशी मुख्य अशीची आतां तूं दवरून पळयला मागीर अशी नैवेद्यानी आसता तांतू बट थंय आरती करचें तसल कसलें ना आनी तांणी सांगिल म्हणटा बाय तूं तसल कसलें ना मुख्य जावन कसं म्हळ्यार श्रावण म्हळ्यार अखंड पावसाचे दीस सूर्य दिसचेचे अपरूपाक तशी बायल म्हणजे सगळो दीस रांदपाक कुडान तूं बसून आसता तांगेल्या हांगा येदे सुर्याल वत पड तांके येदे डी विटामीन मेळो आनी तांणी सस्य सोदूच नेवनार पुणी ताची प्रकृती भायर वची म्हणून तशी आमगे मालगड्याला एक विचारू आशा पुरवो तशी आमी ते सोदूच खातीर पुणी भायर येता न्हू दिबरा करू ते मागीर आनी कसं म्हळ्यार एक सामाजीक संबंद मालगड्याले धाकल्याले आता नव चुडी म्हणले त्यातले परिचय जावचे एकल्या एकल्या कुटुंबाचो ते मागीर तांतूले औषधी हे सस्यांतू असूचे तसं मस्त विचार पुराय आमगेली हे एक चुडी परबेन तू मेळनस सांग नव वार्डीक जाल्लेल्या सुन्नेक नव चुडी म्हणून करताचे हांगा तेन्ना पुराय संबंधिका आपोवन बायल मनशाले चड कार्यक्रम मात्र सुन्नेले म्हळ्यार पुत्ताकय बसयताची चुडी आनी दितना आता बामणाकय चूड दिवचे आसा बामणान उडगीर कोरका तेन्ना आनी मायन पुरो जाणांक उडगीर दिवचे आसा नव चुडये वेळार सुन्नेक पुरो जाणांनी उडगीर दिवचे आसा तशी प्रत्येक घरकड मायन आपोवन व्हरून तेन्ना तशी त्या परिचय कोण दिवचे कोण कोण लेखतली म्हणून ते गुर्तू कोण दिवन हंग म्हळ्यार नेबर्स घरकड माया पोन घेवन वता थंय दिवचे तांगेले आशिर्वाद घेवचे ते कोच्ची तशी क्रम आनी देवस्थानाक पुराय दिवचे काय शुक्रारा दिवचे चड हेकड शुक्रारा आनी आमी शुक्रारा आनी आयतार दोन्ही दीस एकूय लाख चुडी करताची थंग शुक्रारा करचे आमगेले आयतारा विशेष म्हण नाही दोन्ही शुक्रार आयतार मागीर एक भाणा लेगीत दवरचे म्हणून एक थंय पळयला हांवें पक्कन देवस्थाना वच्चा जायनी तशी जाल्यार ते हें करून थंय भाणा इद्राक दवरता म्हणून थंय नवरात्रींत एक भाण भरचे म्हणून ते देवा कुडांत एक आयदन दवरन आसता तांतूं ते तांदूळ दवरन ताका विडो दवरन नारळ दवरन सगळें ते भाण भरलेले नेक्स्ट नवरात्रीन ते काणू क्लीन करून वापस भरचेस तशें कोची करताची एक वर्स दवरतली तशें दवरचे चुडी दवरताची ते ताजे एद्राक दवरता म्हणून आयकला तशी तशी नाही आमगेले देवा कुडांत एक तांदळा मडकी म्हणून आसता जाल्यार तांदूळ आमी काडता आसताची एक वर्स पर्यंत तांदूळ तांकां एक वर्स आसता नेक्स्ट नवरात्री तांदूळ कसले यूज करून हांवें करी आता बट तो बोर केन्नाय ते बरें दवरचे आसता बोर नसो का म्हणून एक कल्पना वय आता मस्त आमी चर्चा केल्ले निमित्त कळले प्रादेशीक जालेले कितले वैविध्य आमगे मध्य आसा म्हळ्यार बोशाक गोंय आसून हाडतना मंगळूर पावतना थोडे आमी सोडली की न धरली की कसं म्हणून ना ते गांवचे ते प्रभाव पळोवन पळय आनी ते म्हणटाना नागाल पुजनी पुरे हेकडचे प्रभाव रीत जाल्लेले करचे पळोवन म्हण तशी तदनंतर तर गुपाकर्म म्हळ्यार सुत्ता पुनवेचे आनी आमगेले टाइम मस्त ना एक 10-12 मिनिटां चिकी वगोगोचे आमी सुत्ता पुन्नव चड ते दार्ल्यांक तांणी देवस्थाना वचून होम आनी करतना तांत बैसून जान्नव भट मामाकरान घालून मागीर घरकडे येवन धाकल्यांक न्ही घालचे क्रम आनी एके कडेन भट्टू येवन घरकडे जान्नव दिता पूज करून जान्नवांनी घालून मागीर मालगड्यान धाकल्यांक घालचे आनी ते खाण जेवणाचे कसं न्ही सांगचे जाल्यार सूत घालून सूत खावका म्हणून हांगा क्रम तें कशें म्हळ्यार शेवयांनी रोस करताची गोडश्याक पक्कनी त्या करूं जाय न्ही जाल्यार आज शेवय पायस न्ही पुराय
तें करताची मुख्य सांगची जाल्यार सुता पुनवेक मागीर वरलेल आमगेल नित्याचे पत्रडो आनी पातोळी वरलेल पुराय ते रंदयेचे फोड्यो तें पुराय सेम सादारण पुराय परबेक चढून तेंची करचे एक गोग्रास आणि वायस ते आशिल्लेच गोग्रास आणि वाडप युगाक संसार पडवे जायना तिले सुता पुनवे करताची वाडप आता तेण सांगेल तशीच ते शेवई बी उठो एक म्हळ्यार कोणाला मुंजी जाल्ली उरता पळय एप्रिल मे अशी तांकां दंड दिल्लो उरता मुंजी म्हळ्यार तो सुता पुनवे वेळार तांणी तो दंड वापस करचो भटमा म्हाका म्हणून एक पद्दत आसा ती एक करताची बाकी साधारण आणि श्रवणी नक्षत्राकच घालचे सुता पुनवेक ते नक्षत्र आयले जाले ना जाल्यार एक दोन दीस मुखार म्हाका केन्ना येता तेन्ना ते जानवे घालचे देवाक घालचे आणि दादल्यांक घालून मुंजेचे वरयताले दंडांक गायतेचे क्रम आसा तसा ते एकल्याक सादा ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಿ ಜಲ್ಲಾರಿ ಅಮಿತ ಅನ್ಮಾಳನ ದದ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ಮಾಳನ वचून देवस्थाना वचून घालचे चढई मागीर थंय सुकून आमकां एक हें मेळटा एक सूत अशी तिस्ती म्हणटाची ते चेरडुवांक घालताची घरा हाडून सांज चेरडुवांक ते एक सिंगल सूत अशी बांदून आसता ते चेरडुवांक घालताची मागीर थंय गदी सूक्त म्हूण सांगून एक पीठ अशी मेळटा ते गोव भाजून पिट्ट करून ताका दह्यान मिक्स केलेले ते नैवेद्य म्हूण ते खाताची मागीर घरकडे परबे रांदपा म्हणटाची रांदप आसता ते सांगिल पटे हिट्टू आंबट मागीर थंय एक वलवल मागीर आनी सांगिल म्हणटा मोगू आनी मेथी किरलावन थंय सुक्के म्हूण करताची कसले विशेष वारडी कांदू इवन देवस्थानांतूय थोडे टाइम करतात तसल पुरा आसता आल्ले तशी स्पेशल कसली रांदप जेवण तसल नवे वस्त्र घालचे ताजे नंतर आयले हांगाय हांकां 9 वरांक उडगिरे आनी थंय गजभजनी कोण खावचे ते पुराय सादारण कॉमन की म्हण पुरा कडेन मागीर कृष्णाष्टमी कृष्णाष्टमी पुढे घर सगळे एक फूट करचे एक क्रम हांगा सादारण पुरा जणे करतात ते मागीर कृष्णाले मूर्ती हाजेर कमलाचे पान्नार दवरून आनी कमला मोग्गेक ते दोन्ही मुख्य आनी केदक स्वर्ण केदक ती दोन्ही अर्घ्य दिवच्याक केदक जावका आनी एक कमला मोग्गू आनी पान पान्नार दवरून मांटो असल्यार मांटो भितर पान दवरून ताजेर कृष्णाले या मांडोन फोटो दवरून मूर्ती दवरून तशी मुख्यशील मात्र सांगता मागीर फूल आनी सकडी नित्याचेंची तेंचे मोगारे हांगा पुराय मेळचे गुलाशाम ते ह्या सकडी आनी ह्या दवरताची पुजे वेळेर तवशे दोन्ही दवरताची आनी बन्नाळू दवरताची आनी ह्या कसन ते पाचवी कसन ते कणस वय नाही पाच कणस वय पाच कणस एकडे कडे परंबळाचे ते एक दवरताची ते पूजनी जातना आनी सहस्रनामनी अष्टोत्तर म्हणून अर्घी घालचे आनी अर्घी दिवचे तुळसी दळ घालचे सहस्रनाम अष्टोत्तर म्हणताना आनी मागीर पुजा जातरी मागीर अर्घ्य दिवचे आसा ते अर्घ्य दिवच्याक दिवका जाल्यार ते सगळो दीस उपास करका उपास केलेल्यान मात्र ते अर्घ्य सान्ने चेडवान जाल्यार दिवचे आसा अर्घ्य दिवचे आसा ताका भेद ना सकनांनी अर्घ्य दिवचे आसा ते एक दोन्ही अर्घ्य दिवचे आसा तेन्ना ते केदके आनी गायचे दूद ते दोन्ही उपयोग करून अर्घ्य दिवचे नैवेद्याक पंचकदाई चण्याची करताची तांतूं साखरे विंगड गोड्डा विंगड साखरे रोट्टी करताची मागीर खऱ्या उंडो तिळ्या उंडो मागीर चण्या उपकरी मुगा दाळी उसली मागीर आळवती करताची रात्री जेवच्याक म्हणून मागीर हरशाळ करताची वय साधारणत चिक्के विंगड आसता हरशाळे असले सकडी ಸ್ವಲ್ಪ बाकी परबेकर नातिले हाका विंगड करताची मागीर तेंचे देवाक हे आसा पंचामृत नैवेद्य आसा ताजी पुराय तयारी आनी निवृक्षणेचे दवरका ड्राय फ्रुट्स कलसकर एक 5 बगे आनी फलवस्तू देवा नैवेद्याचे साधारण या पुराय उडगा साईल सांगता असा तीन सांगेल साधारण सेम आणि हा त्याचे सांग ना तर एक दिन सहस्त्रनाम अष्टोत्तर नामा वर्षी
दशावतार नाम बी घेताची हा. अनेक तुळशी दल पुष्प पत्र ताजे उठवताना घालचे आसा मंत्र म्हणून आणि ते दिवस तीळ आणि काजू बी घालून लाड्डू पंचकादाई लाया फोव गोडा फोव कालोच आसा आणि तीन म्हळ्यार सकाळी उपास रात्री उपास सोडका लेगी खीर करता. खीर म्हळ्यार परंबळा तांदूळ शिजवून तांत हळदी पान घालचे सोयी रोस घालचो आणि ती खीर आणि कसले रांदई बिकून गोड घी ते ना चेप्पी चेप्पी खीर. चेप्पी सोयी रोसू तांदूळ आणि हळदी पान घालून चेप्पी आम्ही नागरपंचमी खीर करते खीर आणि कसले एक रांदई करून तो उपास मोडचो म्हणून अशी सकाळ उपास बाकी तशी संध्या आमगेल थंय उपासू बाकी पुरा मागीर सांगिल म्हट मागीर एक गजबज मागीर शिवकर्णे म्हणून एक करता थंय नैवेद्याक. कसं ते शिवकर्णे म्हळ्यार आमगेल मोग्गे आल्लें गब्बो एक चिंचबा कुटुको ते पुरो घालता एक फण्ण घालचें ते एक शिवकर्णे म्हणून ते दवरता आनी मोग्गे हें करता म्हळ्यार पळय तेंची मोस्टली तवशा उडलेल करताचे मागीर ते मोग्गे म्हळ्यार तवशें ते धवे आसता पळय तवशें ताजे ते यूज करताची. मागीर एक नवनीत लोणी हें कोण दवरता येदे जन हांगा नवनीत नवनीत मागीर चोण्या उपकर न्ही थंय चोण शिजोवन मीठ घालनाची चोण शिजोवन ताका कोब्बू आनीक कतले कुटिके ते घालून नैवेद्य करताचे. मागीर खीरी म्हळ्यार आमी पंचगदाय म्हणचे हांगा ते एक उंड अशी करता न्हू आमी ते आजी रुपान गोडश्या रुपारी तशें करचे थंय. मागीर ते दुसरे जेवणाची हरिवास जेवण नेक्स्ट डे जेवण हरिवास रोहिणी नक्षत्र आसची ताय हरिवास मागीर तेंची मुगा गळशेनी एक पाने चटणी मागीर येयले आमकां वायणा पुजा सगळ्यांकय ना आमगेल्यांतू कोणाक कुटुंबे पूर 2 चोल नायला तांकां मात्र वायणा पुजा ಬಹುಶಃ ಮಿಗ್ಗೆ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಕುಟುಂಬೆಂತು ನಾತು ಕುಲ್ ಮಕ್ಕ ಸಂಗು ಕೈ ಶಕ್ತನ कुटुंबात जाल्यार हांव ಸ್ವಲ್ಪ पळयला कळलें तितलें सांगता नारळ धुवन पळय ताजे जुट्टनी काणू आनी ताजे खरवटचे पुराशेल काणू ताका शेडीन अशी एक घाल न्हू मागीर ताका 3 दोळे आसता पळय दोनीक काजळ लावचे मागीर वयरी सिंदूर लावचे ताजे नंतर कुंकुम गांध लावन ते एक देवील तोंड अशें दिसता. मागीर ते कशें म्हळ्यार तांगेले कितले नंबर म्हूण आसा ते तितले वायण पुजतानी पुजितान 5 वायण देवालाद्राक दवर न्हू केळी पानार दवर न्हू ताका पोणती दवरू आसा रुप्याची मातयेची खंयचे पोणती दवर न्हू ते जळलेली पोणती पूज जाल्यार कोणा दिवची म्हळ्यार कोणा माय माव आनी आवस बापूस दोन्ही आसा की वारडीक जालेले चेल्यो अय्यप्पणाच्यांक तांकां ते जळलेले वायण घेवचे हक्क तांकां मात्र आसता ते एक. मागीर चवथी या ओट्टू करतली पुराय नमने भक्ष्य पुराय कोरून ओट्टू जाता ना गौरी पुजन चवथी सादारण एकली ओट्टू करताची सुलभ जाता म्हणून ना म्हण जाल्यार खाली वायणा पूज मात्र आसा जाल्यार एक सान रितीर करताची हे विधी विधान पुराय सेम करताची जाल्यार नैवेद्याक देवा खाली फोव काडलो न्हू एक नैवेद्य करताचे म्हळ्यार मुखार जाल्यार तांणी सुन्नान आनी कोर्ण होर का म्हळ्यार खातीर तितले करता मागीर तांकां जेवणा कसं तांणी कोणते नैवेद्य न्ही करनाची अशींची जेवणा खावची नमना तांकां इश्ट आशिल्ली फोड्यो वलवलकी आनी कुवाळ्यांनी परबे दिसान तो कुवाळ्यांनी खाता न्हू तशें वलवलकी खंयचे एक रुपारी तेंपराय करताची कुवाळ्या रांदयनी तशी करताची. ಈನೆ ಗೌರಿನ ಕುಳಾರ್ಗೆ ವಚನ ಕಸಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ತಿನೆ ಬಜ್ಜಿ ಉಕ್ಕ ते करता चेप्पी आनी येदे जेन्ना चेप्पे 5 खोट्ट 5 पातोळी पुराय चेप्पे ते मीठ विसरली म्हणून पुराय नैवेद्या खातीर चेप्पी करताची वय ते करताची. आमगेल हांगा गौरी गणपती दोन्ही आसा त्यामुळे तो संभ्रम सुरू जाता गौरी दिवसा धरना आणि चेप्पे रांदप जाता. गौरीक ती वायण 11 दवरची आमी 3 सांगिल्ल्या म्हणजे बाकी उठो आसा आणि ताजेर तो दिव दवरलो उरता पळय तो दिव काले की तो पाना वेडो दिव्या समेत अशी म्हालगड्यांक मायंक मावाक दिवचो गोवाक अशें आणि एक ते देवाक कांड दवरिले ते दिवस देवाक पावोवच्या जायना देवस्थानाक म्हणून ताजेर आमी एक खडून बरोवन दवरताची आमगेल खंयचे कुलदेवाक कुळारचे देवाक इष्ट देवाक ग्राम देवाक उठू ती वायण पावोवची उरताची
ती ते बरोन दवरनु गणपती पावयना पडे कडी फुरसतीन एक देवस्थाना पावचे अशी प्रथा आसा बाकी ते एक नाही बामणाक वाण दिवचे असता आणि सुरवेक भटमामाक एक वाण दिवचे असता संध्या कोची तशी वायनाक क्रम म्हणनात हांगा गणेशोत्सव घरांत करनाची ते सामुहिक जावन खंयचे हॉलान जावं देवस्थानान जावं तशी करचें बट हे वायना क्रम थंय कोची ना तशें आणि आमी चवथी खबर म्हळ्यार ते चवथी आशिल्ले घरकडे मात्र आणि ताजे पुरो साद्यंत क्रम आमी सांगून बसया साध्य ना म्हणून दिसता आमगेले समय हे जाले दीपावली वय आमी दिवाळी ना नवरात्री आसा नवरात्रीचे हाकोच्या नवरात्रीन तू नवरात्रीन साधारण दुर्गा नमस्कारांनी घरांत करताची दुर्गाष्टमी ललिता पंचमी अशी नऊ जेवचे वय नऊ जेवचे वय नऊ जेवचे असता नऊ जेवच्या काय तेंची या कणस वय त्या कणस हाणू तुळशीर दवरून त्या पुज्जू असं पुज्जून मागीर त्या भितर हाडटन ताका हाजे लाटी उदकशे कुंकुमा उदक दाखोवन त्या मागीर भितर हाणू मागीर ते रांदप पासांव सांगू वचना साधारण पुराय तेंची फोड्यो तेंची करचे आमी ते जावन ते निवेदन जातरी गोग्रास वायस पुराय जावन मागीर ते एक हाडलेले ते हे आस पळय कणस ते कणस एक आंब्या पानां अशी मोडचून ते वायान बांदून ते पुरा कडेन बांदू अस कपटाक दुडवा कपट वय तांदळा अडसळ आसल्या ताका मागीर माड्ड्याक बांयक तशी देवाकुडांत वय ते पुराय येद्राक वय तशी आणि त्या वेळार एकले घरात डब्बी दुड्ड बांदून जाल्यार ते सोय करची पळयला थोडे कडेन देवाळ डब्बी आमगेल थंय नवरात्री 9 दिवस देवस्थानांत उत्सव चालू उरता जाल्यार लोकां घर पंचमीक देव उरता नवमीक देव उरता तांगे ठरिल्ले दिवस आसात ते तेन्ना ते पंचमीक देवाक तीन म्हणल्यार बाकी परबेचे रांदप एक विशेष म्हळ्यार तांदळा वडे करताची तांदळा पिठा शेळ्या उदकान कालोवचे लोणी घालची आणि ताका मेथी आणि उडीद भाजून ताचो पिट्ट करून दवरलो उरता तो घालचो आणि केळी पानारी तेल लावन ते गुळले अशी अशी थापून वडे करचे ते तेलान तळून काडचे ते एक विशेष मानवी वडे म्हणून ते आम्ही दवरतात ते उरचे खाण ते कोण मानवी देवा येऊन पाविल ना तांकां पावोवचे ते अशी म्हाका येवच्या जायना पण मानवी वडे दवर म्हणून एक सांगची पद्धत आसा हांगा जेवणाक रसवड म्हणून करताची नारळा रोस आनी घाल आनी मुगा दाळी गोडशे ताजे वटू घालून खावचे संध्या कोचीक नवरात्री प्रति घरां करता गणेशोत्सव कशी करता पळय थंय नवरात्री भारी मुख्य पुरा घरां करताचे हांव ते वडोळ सांगिल म्हणटा बाण भरचे मागीर थंय नवरात्रीन तूं बायलांक हळद कुंकुम आपोवचे घराक ताका एक दिवस एक नैवेद्य करचे हळद कुंकुम म्हळ्यार अशीची विडो ताका एक कांकण मागीर कुंकुमे डब्बो हळदी कुटको मागीर एक तांबीड दोर म्हूण आसता वारडीक एक थंय तो एक तांबीड दोर घालताचे ते बांदूचे आसा बामणान तशीची ते एक दोर दवरचे हळद कुंकुमे आपोवन भजन करताची घरांत तुलीन करताची आयलीन करताची मागीर एक आरती कोण सांजवेळे तांकां अशी हें दिवचें आसा विडो दिवचें आसा मागीर महानवमीक आमी पुस्तक दवरून बूक हें पेन म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट ते पुरा दवरून आरती करचे आसा हर दिवसाक ते महानवमी ते बुक दवरलेले नंतर पुस्तक दवरलेले नंतर काडचे ना मागीर विजयदशमी दिवस सकाळी आरती करून ते मालगड घरांक कोण आसता पळय तांणी काण आमकां दिवचे तशें एक क्रम आसा हांगा आयुध पुजेक करताची आयुध पुजे करताची आनी पुस्तकांनी दवरून करताचे आनी म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट्स असल्यार ताकाय पुराय पूज करताची आयुध पुजेक साधारण प्रत्येकली तांगेले एक व्हेकल कसो आसा सान स्कूटर जाल्यार आसो एक रिक्षा जाल्यार आसो तें धुवन ताका माळ घालून लिंबी आनी तरणी मिरसांग बांदून मागीर नाल्ल वाळून उदबत्ती दाखोवन आरत्यांनी दाखोवन मागीर त्या येद्राक लिंबी दवर नासताची त्या लिंबया वयर ते टायर वचुका त्यानी लिंबी बेतुका
होय. तशी ते थंय एक करताचे. हें बोम्मे शिंगारचे म्हण आसा बोम्म कोलूनी म्हण ऐकलं आसतलें ते एक मेन करताय मैसूर आनी करता. ಬಾರಿ ಚಂದಕೊನ್ ಅಲಂಕಾರ ಕೋನ್ ತಕ್ ಫುಲ್ಲಾಕಿ ನಾ ಕಲರ್ ಪೇಪರ್ ದವರ್ನು ನಾ ಲೈಟ್ ಗಾಲ್ನು ಚಂದಕೊನ್ ಅಲಂಕಾರ करताय मारी भाण भरचे म्हणलेले ते एक क्रम असता ते फर्स्ट डे जेला ताका एक टायमिंग असता ताजे भितर भोर जालेलो आसता खरकटे खावन अशी मुर्ता कपड नेसून ते भरचे ना जाल्यार महानवमी दिवस केदना की भरयात पक्कने फर्स्ट डे बोरू जायनी जाल्यार जना तेदना करपाचे ते एक विशेष तुम्ही हे मूर्ता कपड म्हणता न्हू ते ते लग्ना कपड लग्ना कपड वय बामणाल घरकडसकून ते दिवन असता न्हू वय ते कपड लग्ना कपड ओके ओके आणि आता आमकां दिवाळी परब होय. दिवाळी परबेक नरक चतुर्दशी फुलदीसू त्रयोदशीक उद्दा भरचे ते भाण आनी पुराय धुवन ताका रंगोलीशी शेडीन आनी घाल न्हू फुडी सकाळी वणटेरी पुराय दिव आनी पिक्चर कोर न्हू दिपावळी म्हण बरो न्हू पुराय तशी गम्मत शे करताली चेडवांक गम्मत आनी फुलदीस ते ह्या उद्दा भरचे आस पळय ते चेडवां भारी गम्मत येता म्हळ्यार तेच मात्र वाटी वाजूंक सोडचे जगांट वाजिलवरी चमच्यानी कसानी दवलो घेवन वाट्टे वाजून चेडवान ते उद्दा भरतना बांयत लागी वच्चे आसा आनी राट्याक आनी फुडें त्याल सोडचे तेसूची तशी हे चेडवांक एक गंगा पूज करून उद्दा काडचे ते भारी गम्मत कितले गलाट केल्यार उलयनात न्हू मागीर ते उद्दा भोर न्हू मागीर ते चेडवांक आनी फुल दिसून नाणयताचे त्याल आनी लाव न्हू रात्री 12 ताईं न्हाण कोरयेत मागीर दारले न्ही बरें हेर दूस नाताचे सकाळीचे न्हाव न्हू आनी नवे वस्त्र घालचे आनी पटाकी मारचे आनी सांजे पुराय घरा सुತ್ತमुत्त पुराय वय पोणती लावन दवरका दक्षिणा एक तोंड कोन्न दवरूनच काय ते यमाल दिकू काय बाकी खंयचेय दिकू हें करून दवरयत ते नरक चतुर्दशी ते सो आनी हांगे क्रम कसो आसा म्हळ्यार ते 3-4 दीस बलील राज्य काय त्या वेळेर त्याचे डिटेल हांव सांगू वचना टायम चडना बलील राज्य म्हणून तांचो स्वेच्छेर चोल येता म्हळ्यार दृश्टीरी जळकेक तोळ न्हू खाताचे हांगा नरक चतुर्दशी तेसू मागीर या उद्दा भरल्यार ते फोव काडलो न्हू नेवेद कोर न्हू आनी खावचे तितलेंचे मागीर भरले जेवणाचे आमगेले फोडी आनी करचे जळकी खायना तिला यांची पराय करून खावचे अमास एक लक्ष्मी पूजा ताजे हेर दसू धान्य लक्ष्मी पूजा आनी बलिपाड्याक आनी गोपूज करताचे गोपूज गोरवां आशिल्ली गोरवांक लायकोन नाणोवन आनी ताका वपास ताका हुंडी हंडी म्हणटाची कसं म्हळ्यार शेडीन तूं शेडी उद्दा करून तांचो दंड न्हू बुड्डो न्हू ते गोरवाल्या आंगार अशे अशे राउंड 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 सगळे डिजायन करचे आनी गोरवांक कुंकुम लावन माळ घाल न्हू आरती कोर न्हू ताजे नंतर तांकां खावच्याक येदेजन अशीच गोडन दिताची येदेजन ते गोड तांदूळ शिजोवन ताका गोड सोयी घाल न्हू मड्डी म्हणटा ताका ते तांकां पोट बरी खावन तांकां एक तृप्ती करून गोरवाले पांय दवरूंक आसा तशी आता ती सांगेल साधारण त्याचीच आता एक विंगड म्हळ्यार आम्ही उदाभरचे दिवस कारीट आणि कारीटा वाल बांच आणि ते उठाक कारीट बांचे एक विशेष कारीटा दिव्य कर न्हू ते सकाळी ते काम सुरू कारीटा चंदा एक ते वता दवरचे सूप काते तांतो कडेरी त्याल घाल न्हू उदाभर ना पडे न्हाणीन तो एक दिवो बांच कणे एक दिवो दवरचो आणि दुसरे दिवस ते कारीटा वाल आणि कारीट नळाक भाणाक बांधील उरत पळय ते दुसरे दिवस कान हाडचे घरांत कितले लोक आसा तांकां ते आरती करची उरता तेन्ना म्हालगड्यान आरती करची आरती करून जायना पळय तांणी ते कसले दिवचे आशिल्ले दिवचे आणि ते कारीट मस्तूचे मागीर कारीट मस्तील मागीर ते असुरा नाश जालो म्हणून आमगे जिवनांतले कष्ट वत्ताची म्हणून एक झटक्यान कारीट मस्तू का म्हणून चेडू वालेक अरे म्हागे सांद दवरचे आमी होड दवरले रे एक कपटे बेतना ते तशी ती एक उमेद जाता बाकी हांगाय नाव नेताना ते खारीट मस्तून ते बेतून येऊ का ते नरकासुराल वधी जालेले ते ताजे या हाजेरी म्हणून ते करताचे हांगाय ते वालेनी बंद जाल्यार दिवनी करची ना खाली बाणाकनी बंद थंय कुच्ची कस म्हळ्यार सकणी उचून फल्ल फल्ल्यार उठाव न्हू
तेल्ला नाण नावनु देवस्थान वच्चे कसं 5 घंटे म्हणते देवस्थान असताचे ते एक असं मागीर ते दुसरे मुख्य खाण म्हळ्यार एक गोड फोव करताचे ते प्रति एक घरांत करचे असं गोड फोव खाताचे मागीर ते नमनमनेचे गोडशें मागीर रांदप ते पुरा तशीची बट थंय एक जळक्या खाण म्हणून ना दिवाळेक ना दिवाळी परब आता बलिपाड्यमी विषयानी सांगू गेल्या मस्त असं आम्ही मिगेल म्हळ्यार एक कृषी कुटुंब त्यातून थंय कृषी संबंधी सलकरणे ताका पुरा पूजा तसल पुरा आसा आनी बलियेंद्र म्हणून एक तुळशीला एक बलियेंद्र स्थापन करून ताका 3 दीस आपोवचे आसा तो म्हळ्यार पाताळ लोक आसून तागेले हक्क प्रजे पळोवचे येता 3 दीस म्हणून ताका एक आपोवचे आनी रात्रीच पुरा दिव जळोवन दवरता तागे खातीर म्हूण पुरा एक विश्वास ते पुरा आसा असो आता ताजे नंतर आम्ही घरांतूच आचरणी करत तसल परब बहुशा दिवाळी परबे नंतर एक तुळशी परब आसा तुळशी परब वय आमगेल वेळू मस्त 10 मिनिट मुखार गेले त्यातून तुळशी परब सकडान एक उलेख करची म्हूण लेखता वय तुळशी वारडीक म्हूण म्हणटाची तशी ताजे बद्दल उलोवंक हांवें न्ही नाका म्हूण दिसता म्हाका सादारण एकल्याकाच पुरा कडेन उलयले 1-2 विशय सांगसान तेकडे कडची तशी कसले जावो हे परबे निमित्त आमगेले एक जिवनांत एक वैविध्य म्हळें येता एक खुश येता चेडवांक पुरो एक मेळ घेवन एक काम करचें आतां घर जो आमी फूट करचे अशें पुरो नातल्यार कसले हे करचे तुमी हे पुरो मस्तूचे चेडवांनी हे ते पुरो म्हणली पण तांतू पुरांतू एक ते कुटुंबे सदस्यान एक वट्ट मेळचे आनी आमगेले एक संप्रदाय एक पिढी सुनान एक पिढीक हस्तांतर करचे तसले एक मुख्य एक वाहक जावन ही परब येताची आमगेली संस्कृती तशी न्हू आमी नातल्यार ती संस्कृती राड्डिली उद्दा अशी जाता तेसून एक पिढीसून अनेक पिढीक हस्तांतर करचे एक भारी व्हड एक जबाबदारी आमचे आस आता अशा पुरो ह्यो ते परा अंधानुकरण अंधश्रद्धे म्हणटले अशा पुरोची जाल्यार आमगेले कसले आमगेले कोंकणी संस्कृती म्हळेले आसा आमगेले GSB संस्कृती आसा ती परबे निमित्त परबे द्वारी आमी मुखारसून व्हरचे तांतू प्रकृती आराधन अशा पुरो दैवीक आराधन अशा पुरो म्हळ्यार आमी धार्मीक जाल्लेले मागीर राष्ट्रीय परब कितली आसा ताजे वट्टू हे धार्मीक जाल्लेले आनी प्राकृतीक प्रादेशीक जाल्लेले तसले पुरा विचार आमी हे करून घेवन अशें करचे निमित्त आमकां प्रकृती महत्व कळटा कालाक आमकां वत वारे पावसू पुराय सुर्याल उजवाडू पुराय सुर्याल आराधन करता तुळशी परब म्हळ्यार आमी चुडी पूज म्हळ्यार सुर्या नमस्कार करच्यो ते पुराय आमकां हे पुरा प्रकृती शक्ती आमगेले एक जीवन मुखारसून व्हरूंक कारणीभूत जालेले ते आमी परबे नावारे आचरण करून हे मुखारसून व्हरया प्रादेशीक स्वल्प भिन्नता आशा पुरो ते पुरो आमकां आजी कळ्ळे कोचिंत कसं करताची नातल्यार उत्तर कन्नडा कसं करता मूलतः आमगेले कुळार गोंयांत कशें करता की म्हळ्यार आमकां वतना ते पुराय आनेक वेळा आमी ताजे बद्दल एक बैठक बसवता एक गोंयची एक जनाकाय बसोवन म्हूण लेखता तशें आतां इतले दूरसून कुमटा तुकून वनिता नायक आयलीची कोची तुकून आमगेली संध्या शेणै तशीची मंगळूरची लतिका शेणै प्रति एक परबे विशय अशा पुरो खंयचेय एक ऑथेंटीक जावन उरलोत तसली एक ही बायल मनीस ती तुम्ही सकडान येवन तुमगेले विचार हांगा मंडन केले आमगेले वीक्षकान खंडीत हे मस्त संतोशार्थान हे पळोवन अशा पुरो म्हूण लेखता पळयलेले वीक्षकांकय तुम्ही भाग घेतील तुमकां सगळ्यांकय विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन मस्त धन्यवाद नमस्कार आनी आमकां अवकाश दिलेल्याक विश्व कोंकणी केंद्राच्यांकय धन्यवाद.